श्रीराम मंदिर देवान आयिल्लें आसा. देवाचो चरणी नाल जोडपाक आनी आमी सांगून घेतला आसा की आम आदमीक म्हाका तिकेट मेळिल्ली आसा आनी आमचे देवाचो सदांच हात आसूं आनी येता त्या इलेक्शनाक आमी भरघोस निवडून येवपा खातीर आमी देवा कडेन प्रार्थना केल्ली आसा आनी घराणें घातलेलें आसा ती आमच्या राम मंदिरान. आनी आज आमी आम आदमी तर्फे कॅम्पेनींग करतले, प्रत्येकाच्या घरा वचून सांगतले ह्या हेका फक्त तुमी आम आदमीकूच वोटींग मारा. बाकीचे काँग्रेस पार्टी BJP पार्टी आसा ती वोटींग नंबर 1 आसा, तांकां आनी हाडपाची गरज ना. कित्याक आमचो केजरीवाल हो एक IIT चीफ मिनिस्टर दिल्लीचो आसा, तेज्या अंडर गोवा इलेक्शन लढटा आनी जाता इतके गोंयकारांनी सगळ्यांक मतां आम आदमी हाडपाक जाय. आम आदमीचो कार्यकर्तो बाब उदय साळकर यांच्या मार्फत तो ह्या तिवी मतदारसंघात आता कॉन्टेस्ट करता आम आदमी पार्टी मार्फत. हे आमी असंख्य कार्यकर्ते हांगा जमलेले आहा ते ताका सपोर्ट करपाक लागून. आनी हांव सगळ्या तिवी मतदारसंघातले सगळ्या जनतेक इतलेंच आवाहन करूंक सोदता की तुमी येता त्या इलेक्शनाक तुमी भरघोस मतांनी आमच्या उदय बाबाक तुमी केजरीवाल सरकाराच्या मार्फत तुम्ही सगळ्या लोकांनी मोठे मतदान करून ताका भरघोस मतांनी जिखून हाडचे इतलेच तुमचे कडेन. आनी आमी देवा चरणी असो नाल फिरला आसा अशें तुमकां सांगून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.